संवसारभर लोक कोरोना महामारी आड लढत आसा। ह्या महामारी आड लढता आसतना प्रधानमंत्र्यान देशा खातीर खाशेली पॅकेज जाहीर केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशाक जाहीर केल्ल्या खाशेल्या पॅकेजीची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्यांनी बुधवारा देशाक विस्तारान माहिती दिली। ही पॅकेज देशांतल्या उद्योजकांक थाकाय दिवपी थारल्या। ल्हान व्हड उद्योजकांक फटको बसला तांकां परतून स्थापीत जावपा खातीर ही पॅकेज भोव आदाराची आसा। देशांत कोरोना संकटाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यान मंगळारा आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजीची घोषणा केल्या। ही पॅकेज 20 लाख कोटी रुपयांची आसा। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्यांनी ह्या पॅकेजी विशीं दिल्ली अदीक म्हायती अशी। MSME क्षेत्रांतल्या उद्योजकांक 4 वर्सांच्या मुजती खातीर मेळटलें रीण। हे खातीर कसलेच गॅरंटी शुल्क आसचें ना। हाका लागून 45 लाख उद्योजकांक उद्योग परत सुरू करपाक शक्य जातलें। 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आशिल्ल्या उद्देगांक आतां सूक्ष्म उद्देग म्हणटले। उद्देगांची उत्पादकताय वाडोवपा खातीर 50,000 कोटी रुपयांचो खाशेल्या फंडाचो वापर करतले। देशांतल्या उद्देगांक 200 कोटी मेरेनच्यो सरकारी खरेदी निविदा धाडूंक मेळटल्यो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजींत 15,000 परस उणो पगार आशिल्ल्यांचो PF कंपनी आनी कर्मचाऱ्यांचो भाग सरकार भरतले। 2019-20 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरपाक केंद्र सरकारान 30 नोव्हेंबर मेरेन मुजत वाड दिल्या। रेरा अंतर्गत सुरू आशिल्ल्या बांदकाम प्रकल्पांक 6 म्हयन्यांची मुदत वाड दिवपाचो सल्लो राज्य सरकार आनी केंद्र शासीत प्रदेशांक दितले। कर्मचाऱ्यांचो EPF 12% जाग्यार 10% कापतले। TDS TCS दरांत कपात जातली। डिस्कॉमर्स खातीर 90,000 कोटींची येवजण, 30,000 कोटींची खासा रोखता येवजण हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मांडिल्ले म्हत्वाचे मुद्दे। देव बरें करूं।